सुवातेच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परान आकाजा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पातालांतल्या खोळ्यांतली वो उंच सर्गावेली जावं. पूण आकाजान परतीपाड केलो, ना, हांव मागचो ना, सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायासान म्हणलें, आतां चीत दिवन आयक, दाविदाच्या घराण्या, मनशाची सोंसणीकाय तिडयल्ली ती पुरो ना तुका? आतां देवाची तिडोवंक सोदताय? बरें तर, सर्वेस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवाद चली गोरबेस्त आसा. रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली, आनी इम्मानुएल म्हणगे, आमचे मदें देव, हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. हो पळय, हांव येता, तुजी खोशी करूंक हांव येता. योत आनी बेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय, हांव येता. जबाब, हो पळय, हांव येता, तुजी खोशी करूंक हांव येता. तुजे खुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग करता. जबाब, हो पळय, हांव येता, तुजी खोशी करूंक हांव येता. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें परगट केला. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय, सर्वेस्परा. जबाब, हो पळय, हांव येता, तुजी खोशी करूंक हांव येता. तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजांत हांवें गुपीत दवरूंक ना, पूण तुज्या विस्वाशीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला. व्हडली सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वाशीपण हांवें लिपूंक ना. जबाब, हो पळय, हांव येता, तुजी खोशी करूंक हांव येता. हेब्रोवांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, पाडकुल्यांच्या आनी बोकड्यांच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडूंक उडोवंक जायनात. ह्याच पासत संवसारांत येताना जेजून अशें म्हणलें, योद्न आनी बेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय, हांव येता. पुस्तकाच्या कवळ्याचेर म्हजे विशीं बरयलेलें आसा त्या प्रमाणें तुजी खोशी करूंक देवा, हांव येता. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद्न आनी बेटवण्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नात, आनी तरी आसतना हें सगळोच समृद्धी प्रमाणें वमतात. उपरांत तो अशें म्हणटा, हो पळय, हांव येता, तुजी खोशी करूंक हांव येता. हे पोरी पयली बोंदाबोस काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच खोशयेच्या दरम्यान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावटी योद्न जाल्ल्यान आमकां पवित्राय मेळ्ळ्या.
देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उद्गार. Solves moral soy, 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 solves moral soy. सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो, ताची मोहिमा आमी देखल्या. Solves moral soy, 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 solves moral soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. 6व्या म्हयन्यांत नाजरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्यान जुजे नांवाचो एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जालें. आंकवारीचें नांव मारी आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदुतान म्हणलें, नोमान कृपेन भरलोले, सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. हें ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, तुका तर देवा सवें कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाचे सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका धाडल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावली घालतली. ह्याच खातीर तुजें तांव जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वाचती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाचें जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सरशिलो करसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. गाब्रिएल दुतान मारयेक म्हणलें, भिवू नाका मारये, तूं देवाचे आपुरबायेची. कांय बरीं बुजवणाची उतरां गाब्रिएल दुतान आंकवार मारयेक देवा कडसून हाडली. पूण हो गाब्रिएल दुताचो संदेश मनान दुबाव हाडटा, तशेंच विस्वासान भरता, कुशालकाय हाडटा आनी दुखूय दिता, भिरांतीन भरता आनी बुजवण दिता. ही मारयेची घट आम्हा सगल्यांक सर करूंक जाता. मारये भिरांतीन विणेन जिवनचे बदलेक तिका जिविताच्या आव्हानाक फुडो करचो पडलो. देव तिच्या सांगाता आसलो खरो, पूण अवघड्यांनी तिची पाट सोडली ना. मारयेचें खुशालपण तिणें देवाचेर भावाट थीर दवरलो. आमच्या अवघड्यांनी आमी कोणाचेर पातयेवन फुडो करता?